सुवातेर सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार म्हजो आनी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक व्हेरी शॉर्ट नोटीस हांवें इकरांक कितें मेसेज धाडपाक स्टार्ट केल्यो आनी त्या उतराचेर तुमी सगळ्या भागांतले जावं म्हणजे कलदेकारां आयल्यात, म्हणजे दोंगरेकारां आयल्यात, आमचे मांडोपातले आयल्यात, आमच्या हावसिंग बोर्डातले आयल्यात, आमचे रातवाड्या वयले आयल्यात, तेलावली साकून आयल्यात, दावोली साकून देखून 4 भाव आयल्यात, रुमदा मोड साकून. सो थँक्यू व्हेरी मच. Everybody knows what's happening for the past few days, or you can say month or more. We are here first and foremost on behalf of Navili Congress Block Committee. I, Advocate Pratima Coutinho, would like to welcome you all and I would like to condemn the main issue. I would like to condemn what our youth, the future of tomorrow, are going through, which they don't deserve. Everybody knows, Melvin has just spoken about it, that the thing is, you all know, when the child wants to pursue, like wants to become a doctor or go into a medical line, what does he do? Or what does she do? She has to study NEET. NEET म्हणटा ती एक एक्झाम असता, परीक्षा असता. ती पास जावन समज तू क्लियर जाले जाल्यार तुका मेडिकल कॉलेजीन जावं ते जीएमसी वा प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजींनी एडमिशन मेळटा. पूण हिंगा जायते कोण भुरगीं नीट कोत्तात, आवय बापूय कितें कोत्ता, आपले पोटांतले काडून सगळे रीण काढून 2-2 लाख फीस घालून तांकां ते एग्जाम आन्सर करपाक दितात. पूण आयज कितें जाल्लें आसा, भाजपान म्हणटा ते सगळेच काबार केल्ले आसा. भाजपाचो जो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा धर्मेंद्र प्रधान, जें आमी रेजिग्नेशन मागता, हांव सांगपाक सोदतां की पेपर आतां इतले लीक जावपाक जाली फाटली 10 वर्सां. पेपर लीक म्हणल्यार कितें, जेन्ना सरकार वीक आसता तेन्ना पेपर लीक जाता. पेपर लीक म्हणल्यार 10 लाख 15 लाख दिवन ते पेपर विकतात आनी जे व्हडले व्हडले पेजात पोशेकार असतात त्यांचे भुरगीं शिकपाक हुशार असतात. सदांच पळयात तुम्ही, जे शिकपाक हुशार असतात ते पैसे घेऊन ते पेपर मागीर ते कॉपी करतात, नीट स्टडी करतात आणि ते आन्सर देत. पुअर पीपल हॅव नो मनी बट दे हॅव डेडिकेशन. कळ असता तांकां, आवय बापूय तांकां पैसे घालून फीज दिकून घालना जाल्यार देखून शिकतात आणि मागीर ती जाता भलतेच डॉक्टर जातात. सो तेणी पेपर लीक जावपाक नाका म्हूण आयज तुम्ही पळयलां दिल्ली कितें जालां, उजो पेटलो. हांव कंडेम करता पुलिसाक न्ही. बिफोर गोइंग टू दिल्ली गोंयच्यान देखून पळयात तुमी, आता नावेली एक प्रोटेस्ट आपयलो आमी. 200 लोक जाल्ले आसा. कोणाच्या हातीन कांय हॉकी स्टिक्स और तलवाऱ्यो नात, पूण पुलीस हांगा धाडल्यात. पुलीस जाय ते आसनात, जे रेप जाता मोलेस्ट आसता ते नासता. पूण आयज वायट दिसता की जंतर मंतराचेर पळय जेन्ना हल्लो जालो, पुलीस थोडे आशिल्ले, तांचे बॅचीस नाशिल्ले. वी सस्पेक्ट दॅट इज बीजेपी ओनली जे आसा पळय हे दलाल, दे got dressed as police because they have molested the girls. चेडवांचे आबरू काढली, इस्तीत पिनले. सो ताजेर आमी निषेध करतात. दुसरी मेन गजाल, वी आर हियर टुडे is to condemn the arrest and attack which was done on our leader Rahul Gandhi ji. Rahul Gandhi ji भुरग्यांक सपोर्ट करपाक गेलो. He went to support and what happens? Rahul Gandhi is attacked. ताच्या नाकातल्या रगत. Rahul Gandhi's nose was bleeding. Rahul Gandhi was attacked so badly. All have seen with our naked eyes. He was carried by the police and he was detained. We went to the governors, the Congress GPCC under the leadership of Girish Chodankar ji. We all were called and we went there. At night at 9 o'clock till 11 o'clock we stood there. But the police आमचेर हल्लो करपाक आयली. We were not allowed to meet the governor. गव्हर्नराक जाय जाल्यार रातचे काँग्रेसींतल्यान जे बीजेपीक वचपाक सोदतात, जिखलेले हातीचेर पळय तांकां घेवपाक ताचे दार ओपन आसता, पूण लोकांचे कळेक ना. So we had gone to ask for justice. Yesterday also I have seen how the गोवन यूथ आझाद मैदानाचेर कशी आयिल्ली आसा ती भाव भयणांनी, तुम्ही पळयलां. सो आमी कंडेम करतात. आमचो मुद्दो आसा धर्मेंद्र प्रधानाक खरेंच ही शूड बी रिमूव्ड, ही शूड बी सॅक्ड और ही शूड रिजाइन. सेकंड, जस्टिस फॉर राहुल गांधी, नो मॅटर वॉट इज आवर टॉलेस्ट लीडर. आणि लास्ट सांगपाक सोदतां की हे भुरग्यांक जो न्याय जाय, पेपर्स शूड हें जावपाक शिरी पडना. चिल्ड्रन शूड गेट जस्टिस बिकॉज देर आर अराउंड 20-25 चिल्ड्रन यूथ जेणे आपले जीव गॉडफास्ट घेवन मेल्या, ईद घेवन मेल्या, कित्याक ती फेल जाल्या म्हणून. कित्याक 24 18 वर पुलीस अबे तू फोटो कित्याक करता रे पुलीस. सो वॉट आय एम सेईंग, आमी हे निषेध करपाक आयज नावेली ब्लॉक काँग्रेसान हे घडोवन हाडले. एक उतराचेर इतलो लोक आयला. हांव थँक्यू म्हणटा आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब पिटर, ते कांय कारणां लागून तो बँगलोर आसा. So he could not make it, but we are sure that we will fight against this corruption. Say this दादागिरी. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण
गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.